हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. कशी आहे तुम्ही सगळी? हांव यहाँ बरें. वेलकम बॅक टू माय चॅनल प्रियाज लिटल बर्ड. आनी आयज बेगीन उठलोलें, मातशें चड बेगीन उठोलां, 4:30 उठलोलें. सो आयज म्हळ्यार हांव आयज मूग डोसा करतलें बाबा आयज टिफिनाक सेजवान सॉस घालून. मुगे रेसिपी ऑलरेडी आहा ती ओके चॅनलाचेर. सो ती बी कोत्ता आनी मागीर ब्रेकफास्ट बी कोत्ता तें गुटयत बी आनी मागीर मेळत तुमकां. ओके, चलो देन बाय. येयलें पियर्सनाक बी पावून येयलें क्लासान आनी एक ब्रेकफास्ट करता. सो ताणें मूग डोसा केलो न्हू, सो तेका लायता. तेका थिंग फ्रेंडाय थिंगा दवरलेलो बाबा गे गॉड माती. ठीक. सो हेचो येयलें हांव आतां जेवप. आय मीन आतां मेळटा तुमकां जेवपाक आनी हांव जेवपा वयता कित्याक प्रिन्सानूय गेलो न्हिदो आनी आमकांय मागीर हूंय भायर सरपा जाय. तेका लागून मागीर हांव जेन काडटलें कुशीन जातलें, मागीर बाबा लावपा जाता न्हू. ओके, सो मागीर मेळत तुमकां जेत बी आनी. ओके, आयज जेवण हांवें एक करी केल्ली आनी सॅलड आहा, रायस आनी पोका चिली फ्राय केलें. ओके, सो जेत बी आनी मागीर मेळत तुमकां. जाली आनी भायर सरताय तेगे फ्रेंडागे सिवील आहा, सो थिंग वयताय. ओके, सो मागीर मेळत तुमकां. थंयसर पावले आमी. हें आमगे हेचो हें सिवील रजिस्ट्रेशन कोत्ता हिंगा हे सायडी आनी तेश. I vow to care for you, partner, as your loving partner and best friend. and your best friend. I will cherish our friendship I will cherish our friendship and will love you today, tomorrow, Continue to be my wife. and as a symbol And as a symbol of my love for you. of my love for you, I ask you to wear this ring I ask you to wear this ring so that part of me so that part of ring can I give you this ring as a sign as a sign that I have taken you that I have taken you to be my husband. to be my husband. 1, 2, 3. Another one. जालें आनी हांव मात येयलीं चोय घारा वयताय आतां. आनी तेशी बाबा म्हणल्यार बाबा कलेक्ट कोरी ऑलरेडी टायम जालो न्हू, सो ते कलेक्ट बी कोताय आनी मागीर वयताय घारा. ओके, तेचो येयलीं आनी घार पावलीं आमी आनी हांवें म्हळ्यार आमगे विडियो एंड कोत्तलें. ओके, चड व्हडलो नासतो धाकटोसो कॅप्चर केलो तेंगेलो. ओके, सो तुम आनी म्हणत मुगे आनी फोटोज बी कांय नाय म्हणटकर मुगे काडटा तो हांव उगडासू ना कोणा कडेन दिवपा मोबायल मुगे काड म्हणपा. ओके, सो मुगे बी आसपा नाय. हांवें कितें हांवें मिन्स हांव काडटा तेंगेलें तेका लागून हांव उगडासू ना. ओके, so once again congratulations to Swizzle and Kim. May Lord bless you always. Okay, also background music dita. So if you like my today's video, please like, share and comment, and please subscribe to my channel. Till then, you'll take care and I'll see you in the next vlog, and bye bye. Thank you for watching my video.